Guys, welcome back to my channel, Priya's Little World. तो मोठा असताच प्लेस दुसरी अशी आय एम बॅक टू UK ओके. हांवें ते शूट करूंक ना कित्याक हांवें म्हणल्यार ऑलरेडी हांवें केलो आसलो एअरपोर्टाचें आनी हांव मातशें इमोशनली जालोलें सो म्हाका तें मूड येवं ना करपाक ओके. सो एट लास्ट हांव पावलें ओके. UK आहा आतां आनी हांव म्हाका आयज जाग जाली सकाळ फुडें. एक्चुली हांवें 6 o'clock दवरलेलो अलार्म कित्याक बाबा स्कूल आहा न्हू ताका लागून. मागीर जाप जालें उठोलें म्हणून हांगा चो लागीं हाड मारलो. सो हांव तें इल्लें सॉर्ट आवट कोत्तालें ओके. हांव मागीर तुमकां लायक कितें कितें हाडलें बी हांव तेच मागीर विडियो सेपरेट कोत्तलें ओके. सो हांव मागीर मेळटा तुमकां थंय पियर्सना पावोवपाक. पियर्सन रेडी वचून आनी तेशी सो हांव आमगे सिस्टर इन लॉ वयतलीं. तेंगे बेबी जालो न्हू लास्ट मंथ. सो आमी तेका आतां चोवपा वयता मागीर थिंगा चवूंक ना न्हू. सो आतां आमी तेका बी मेळों वयतलीं. सो मागीर मेळटा तुमकां ओके. पावलीं थंय ना हांव याद कोत्ताय न्ही ती पावलीं आतां चयता बेबी. येयली हांव वोसोन थिंगा आनी जिनेलूय उठलोलें तें हॅप्पी जालें हांव चोय येत म्हणटालें मागीर सांगलें मागीर हें कोत्ता म्हूण मागीर बाय बाय म्हणूं लागलें. आनी आतां येयलां आनी आतां मातशें शॉपिंग करपा आसलोलें. पिटर आपणें वॉलेट विसरलो. सो मागीर थिंग गेलो न्हू सिस्टर इन लॉगे ते कडेन मागीर वचोन हाडलें. आनीयन हाडलोलें ऑलरेडी टमॅटो आनी चाड. मागीर चयली दाळ कोता आतां आनी लेप हाडून आमी त्यो फ्राय करपाच्यो आनी रायस मागीर वक्तार कोता ओके. सो हांव सोमतें रांदून बी मागीर मेळटा तुमकां. आनी हांव न्हू घोडये विडियो एक घातोलें बाबागे थिंग काडो हें गोंये लायक तो चलपा लागलो न्हू. सो तेजो हांव घोडये विडियो घातोलें मागीर ओके मुखार. सगलें हें कोन्न आतां मातशें सगलें जाग्यार घातां. हें शूट केलो हांवें मागीर घातो ओके विडियो. सगलें घालपा जाय. मेस जालो चोय रोपूय मारलो हांवें. बाबूय न्हिदलो आसता सगलें जाग्यार घातां ओके. मागीर मेळटा तुमकां. आनी सगलें सॉर्ट आवट कोन्न एक्स्ट्रा तें जायना जाल्यार सुटकेशींकूच दवरलीं मागीर जाय तो हें करूं जाता न्हू. आनी हांव म्हणल्यार आतां जेवपा वयता म्हाका भूक लागल्या. प्रिन्सन आजून न्हिदलो मातसो तो गोंयच्या टायमा हें आहा. सो चोय हें तळटा शिणाणी चोय मसाला लायन बी हाडलो. सो तें फ्राय कोता दाखयता तुका मागीर जेवणाक खाता ओके. सो फ्राय करून घेता आनी येवता. थिंग बाजूक आयलो हा तर म्हळ्यार चोय जेलो भात जालें बसून. काल थिंग म्हजी सिस्टर इन लॉवान धाडलोली जलेबी धाडली आनी काल आम लेट पावलो न्हू. सो तेणें बिरयानी दिन धाडली. सो ती हायली होती आनी पिटरागे 2 टिफीन पॅकूय केली. सो काल आमगे बरें जालें बिरयानीचें. बाबागली फेवरेट न्हू सो तेगलें बरें जालें. सो तें घायलां मागीर घायल म्हणटा हांव सोमतें दाखयता तुमकां जेवणाक कितें तें ओके. दाळ केलें रायस आनी तें पिकल आनी शिनाण केलें ओके. सो हांव जेयतां आनी हांव मागीर मेळटा तुमकां. येयलो आतां म्हणल्यार पियर्सन हाडूंक गेलो हांव मागीर आनी तेणें ती ट्रेन हाडलें गोंयसान चोय ट्रेन ती आतां घोडो तेणें आतां मोड्यात पोतून गोठी आपण चोय. थंडी जाली तेका थंडी. दोग आयला हाफूच देंवतू बिटरान मी फाडलें ग्रीन कोर म्हणटालो. सो तें हें कोता कित्याक आतां मामूय आयज येवपाचो माम. सो हांवें म्हळ्यार हांव तें एक्स्ट्रा सो तें हें कोता मागीर हालें शिरी पडटो न्हू आमकां रायस तरी एक्स्ट्रा केलो आसलो तेका लागून. सो हांव तें कोता ओके. सो आनी हांव मगे विडियो हिंगा एंड कोता. तरी मगे आयचो विडियो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी मगे चॅनलाक सबस्क्रायब कराय. टील देन यू टेक केअर अँड थँक यू फॉर वॉचिंग माय विडियो अँड बाय.